आयच्या माणका मदीं कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार दिता आनी आयच्या माणका मदीं कार्यावळीक सुरवात करता। आयज हांव खरेंच खुशाल जाता। कोंकणी पालकाचो तियात्र पालकाचो एक अखंड खांबो साणे पालकाचेर तरेतरेची कांतारां म्हणून एक वेगळीच नामना मेळोवन घेतल्या, ताका एक वेगळीच सुवात आसा असो एक महान मनीस तुमच्या मुखार ह्या खिणांत हांव हाडूंक सोदतां। झेवियर गोमसाची कांतारां म्हणटा ती म्हाका आवडटा, चड करून आवडटा तेजे तो स्टेजीर येता नाचता तें हय, तो बरो बॅड हालयता तें बरें दिसता। तुवें कितल्या तियात्रांतल्यान झेवियराक पळयलो आसतलो? एकूच तियात्र हांव सोडिना, सगळे तियात्र पळयता? सगळे म्हणटच म्हजी हॉबी तियात्र चोवपाची। तेजी कांतारां खूब आवडटा, तो तेजो वॉयसूय बरो आहा, तेजी कांतारां सदां मिनींगफूल आसता आमच्या भुरग्यांक आनी मागीर जाणट्यांक जायती देख मेळटा तेज्या कांतारां वयल्यान, सो ताका लागून बरी दिसता म्हाका तेजी कांतारां। आनीक आयज खासा तूं तियात्राक आयलां, झेवियराचेर तुजो अदीक भार आसतलो? हय आसा, तो लॉरी मागीर ते सगळे तेंची कांतारां खूब लायक म्हाका। जायते तेगे तियात्र चोयले आनी व्हेरी गूड एक्टर, बरो कांतोरीस, आवाज बरो आसा आनी कांतारां तेजी बरीं आसतात, ओडताची कांतारां आसतात। सांगपाचें म्हणल्यार झेवियर गोम्स एकदम बरो मनीस आनी ताची कांतारां सदांच बरीं आसतात। स्पेशली म्हाका तेगे लायक जाता जेन्ना तो स्टेजीचेर भितर सरता, तो लायक स्प्रिंगी भाशेन मूव जाता, तेगे वॉयस आनी ते क्लेरिटी उतरांची आनी एवरी सॉंगाक कितें तरी एक क्रावडा मॅसेज मेळटा तेगे सॉंगांतल्यान। आनीक तो नाचता तोवूय तुका आवडटा न्हू? बेस्ट, बरो दिसता चोवपा तो जेन्ना नाचता तो बिटाचेर, चोवपा बरो दिसता। हां पळयलो न्हय तुमी, हांवें सांगपाची कांयच तुमकां गरज ना, पूण तुमी सोमेस्त ताका वळखतात। हाणें पालक गाजयला, होच तो झेवियर गोम्स आयच्या माणका मदीं कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार। तुका चड आनी चड देव बरें करूं। झेवियर, तुज्या लागीं भासाभास करच्या आदींच आमच्या ऑडियन्साक तुजी कांतारां आवडटात म्हणटच दुबावना, ह्या खिणांतूय हांव मागतां एक खंयचेय कांतार म्हणून आयच्या ह्या कार्यावळीक तुवें सुरवात करूंक। चारूच लायनी म्हणटा? हय, चारूच लायनी। ओके या। देवान आमकां मनशांक तोरे तोरेचे देणे दिला, थोड्यांक तें दिलां चड आनी थोड्यांक उणें मेवला, आपले कुशे पारमोणें सगल्यांक वांटून ताणें घाला, कोणाकूच विचारूंक पदवी ना कित्याक अशें केलां। खरेंच झेवियर, देवाच्या देण्याचेर तुवें जें देवान आमकां दिलां ताचेरूच तुवें ही कार्यावळीक सुरवात केल्या, तर देवान हे तुका जायते गूण दिल्यात, जायते फावटी थोड्यांचे गूण कांय काळा उपरांत ते नदरे मुखार येतात, तांकां वेळ लागता, पूण थोड्यांचे आदींच भुरगेपणांत आसतना म्हणणें आसा की पाळण्यांत आसतना भुरग्याचे पांय तो कितें जातलो हें सांगता, पूण थोड्यो गजाली वेगळे पद्दतीन जातात। तर तुज्या जिवितांत ह्या पालकाचेर तूं केन्ना परजोडलो? ह्या पालकाचेर हांव सारको म्हणल्यार प्रोफेशनल एक्टींग करूंक, प्रोफेशनल स्टेजीर नाचोंक चड आनी चड उपकार वाटयता हांव सर्गेस्त सी आल्वारेसाचो। आयज ताजेच उद्देशी म्हजें म्हणूं येता, आयज हांव ह्या पालकार दिश्टी पडटा। जेन्ना हांव बॉम्बे आहलो तेन्ना सुमार 12 वर्सांचो, म्हाका जॅक ऑफ इस्टॉल बायकला तूं जाण आसतलें, तो बॉम्बे व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर तियात्र घेवपी सगल्यांचे, ताणें म्हाका पयलो जाका खेडेगांव तियात्र जातालो, जो जातालो म्हजें म्हणूं येता सांताक्रूज थिंगा एक फेस्त आसता त्या गांवचें, तेन्ना म्हाका त्या तियात्राक ताणें पयलो आनी पयले उपरांत हांव तिन्ना जायते फावटी पास जातालो कामाक वयता आसतना, तिन्ना कामाक म्हणचे शिकोवंक वयतालो हांव, काम शिकोवंक वयतालो, ते इतले एजीचेर कोण कामाक घेनासले पूण हांव शिकोवंक वयतालो काम। सो तेणें म्हाका सांगलें झेवियर बरें कांतार म्हणलें तुवें काल, सो तुका आपूण सी आल्वारीस तियात्रांक सी आल्वारीसाच्या तियात्रांक घालता म्हणून हांव तेजें आयकोना फुडें सारको सरप्रायज जालो, सी आल्वारीसाच्या तियात्रांक आनी म्हाका
फकत सुरवात जाल्या फकत वय आनी सिएल वर्स तियात्र म्हणलें अंकल फकाणा करून न्हय ना 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 म्हणालो सारकें सांगता म्हणालो तुका आपण तेजे तियात्रान घालतलो बरी कांतारां म्हण आनी तेन्ना कंपोजींग बी कोण नासलो कोणी म्हजो एकलो फ्रेंड दीत जाल्यार हांव म्हणटालो कित्याक तेन्ना म्हाका कंपोजींग म्हणटा तें हांव नक्को जालो उतर कितें पळय तें सो सियाल पयलो सियाल वेरचो तियात्र हांव सेंट मॅरी हॉलान नाचलां म्हाका बरो उगड आसना तें तियात्र म्हाका दिसता बोरवासो हें दिसता तेजो तियात्र ओ खंयचो आनी दुसरो म्हाका सारको सिंदीत ना कित्याक जायतीं वर्सां चड वर्सां जालीं सो त्या तियात्राक हांवें 2 कांतारां म्हणलीं आनी ती ताका बरी आवडली म्हाका म्हणालो चेड्या म्हणालो तो केन्ना नांव घेनासलो चेड्या म्हणालो हीच म्हणाल बरी कांतारां म्हण पूण म्हणालो तुज्या आपणाक एक म्हणाल कांतार सारकें लागोंक ना हांवें म्हणलें अंकल कितें खंयचें तो म्हणालो पळय तुवें तें चेडवाचें पळय कांतार म्हणलें न्हू ती चेडवां येदी ही न्हेसता आनी येदें हें घालता हिंगा उकट्यान दवरता हिंगा तें वारें वसोंक म्हणटाय तूं पळय तें कांतार आपणाक म्हणाल तितलें बरें लागोंक ना चेडे तें कांतार बरें म्हणालो पूण तुजी एज न्हू म्हणालो तें कांतार म्हणपाचें हय म्हाका म्हणाल तूं हें कर एकूच कांतार म्हण 2 म्हणना एकूच म्हण तें म्हाका तितलें रियलायज जावंक ना त्या टायमाचेर पूण आतां हांव चिंता जोरी तर असलेच डायरेक्टर आमच्या पालकाचेर असले आमकां डायरेक्टर आमच्या भुरग्यांक वयर स्वता तांकां तूं सांगत तुमी ही बुरशीं कांतारां तुमचे एजी प्रमाणे तुमी कांतार म्हणूंक जाय झेवियर खरेंच तुवें हें फुडलें उलोवच्या आदी हांव काळजांतल्यान खुशाल कारण ह्यो गजाली आमी जायते फावटी उजवाडांत हाडपाचो प्रयत्न केला पूण जितलेय फावटी आमी प्रयत्न केला तितलेय फावटी आमी फळादीक जावंक नात पूण म्हाका जाय त्या वर्सांनी हें गोमन आयलें फरेंच जेन्ना सडन एज आसता आमची तेन्ना आमी त्याच एजीची कांतारां म्हणल्यार बरीं आनी आतां आमी जायते फावटी आमचे पालकार जायते भुरग्यांक पळयता आनी हांवें जायते भुरग्यांक सांगलां लागून जे पालकार हे नाचता पळय ते हाता लागून पळय तुमचे एजी प्रमाणे तुमी कांतार म्हणत तांकां त्या भुरग्यांक बाड्यांक कोणी काडून दिता आनी ते म्हणटात पूण हांव एकूच उपकार मागतां आमच्या डायरेक्टरा लागीं तेंचे एजी प्रमाणे तांकां कांतार दियात तितलेंच म्हजें सांगणें पळय झेवियर आज त्याच पासत हांव ही डिसेंट कांतारां म्हणूंक पावलो नाजाल्यार गोडी हांव तें चिंतून आदल्या चिंतून आसलें हांवें केल्लें हितून म्हणटालो देव जाणा हय आयज तुका एक पालकाचेर वेगळेच तुका जागो आसा वेगळीच सुवात आसा म्हटल्यार हांव चुकचो ना झेवियर ह्या खिणांत पयरूच तूं एक सुनामी नांवाचो तियात्र जो ऑड्रिनान बरोवन सादर केला हातूंत तुवें एक चौको पालकाचे खडेगांत खांबे कांतोरिस्ट तुमी हो चौको म्हटला म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी एक धाकटीशी झलक आमच्या ऑडियन्सांक दाखोवया आनी कार्यावळ मुखार व्हरुया शुअर हय दिसान दीस मार्गा चोडून बसल्या पोयात माथ्या आमी वेतून काडल्या सेरगा मारता आमकां कोक्या आनी कोण्याक घालून हाडला हो पोय मार्गायेचो वेपार ह्या फुड्याक कितें करता पळय तो पळोवया पारेकार पारेकारांनी एकाच म्हयन्यान पेट्रोल ती वयली दुसऱ्या म्हयन्या सेंट्रलान पेट्रोल माडार चडयली आनी हाकाच लागून गाडी कोणाक चोंता गाडी अरे जाव मारो जाल्या कित्याक
झेवियर आतांच तुजो एक कोर्तेर तुवें सांगातान म्हटलेलो खोडेकांत आर्टिस्टांनी तो आमी पळयला आमच्या ऑडियन्साक दाखयला आमकां म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स खरेंच खुशाल जालेत आसतले हो पळोवन तर झेवियर फाटले कांय काळान तूं ऑल्ड्रिनाच्या तियात्रांत न्हेसता ना तसो पळोवंक गेल्यार जायते जाणांच्या तियात्रांत नाचला सो आतां सद्याक ऑर्डिनाक हांव फाटीं गेल्या सिजनाक तेजो तियात्र जालोलो कुल्ल्यो एकदम बरो तियात्र जायत्या लोकांनी पळयल्या जायत्या लोकांक मारल्या आनी वय तियात्र तेजो सुनामी आतां लोकांक कसो दिसतलो तो हांव नक्को पूण मोजेसपान तियात्र एकदम बरो आसा सुरवात ताणें बरी केल्या कारण सुनामी ही सुनामी कशी खंयच्या खंयच्या वेळार खंयच्या गांवांनी कशी सुनामी जाल्या हें ताणें प्रोजेक्टराचेर लोकांच्या नदरे मुखार हाडलां म्हाका दिसता म्हजें जेन्ना गेलो हांवें पळयलो तेन्ना म्हजें तें पळोवनूच पयशे भरले खरेंच ह्या खिणांत आमी आमच्या ऑल्ड्रिनाक व्हड यश मागुया आसता म्हाकाय अशेंच दिसता आतां ह्या सिजनाक हांव जायतेच तियात्र नाचता मारियो मिनेजीसाचो पाद्री मोगान पडलो मागीर आमचो सेमेज टावर्साचो जायते तियात्र नाचता 5-6-7 तियात्र नाचता ह्या सिजनाक सो सगळेच डायरेक्टर आपणाक बरें करूं जाय म्हणून कितें हाडटा स्टेजीर मागीर हांव म्हणटा तें फकत लोकांचेर आसा उरलेलें सगळें लोकांचेर आसा जेन्ना आमी एक कांतार लागून म्हणटा तें घडून हाडटा तेन्ना पालकाचेर म्हणटा तेन्ना आमी बरेंच म्हणून हाडटा पूण जायते फाटी लोक म्हणटा कांतार एकदम बरें आसा जायते फाटी लोक म्हणटा कांतार सुमाराचें आसा आनीक झेवियर ह्याच तियात्रांत तुवें आनिकूय एक सोलो म्हटला म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी तो सोलोय लोकांक दाखयल्यार अदीक बरो तुजें कितें म्हणणें काय ना म्हणजे एक वेर्स एक कोरस दाखोव येता तुज्यान तितलेंच कारण हेर कितें जाय तें लोक तियात्राक वचोन पळयतलो नाजाल्यार लोक म्हणटलो आपणें कांतार आयकलें तेजें देवान म्हाका सांबार देणी दिवून कोंकजर क्रांतोरीस आनी तियात्री सारा 40 आनी 8 वर्सां ह्या पालकान नाचून जायत्या तोरेची हांवें कांतारां म्हणल्या तियात्रीस कोणाचें देणें घेवन संवसारांतले जायतेच गांव भोंवला दुबय मस्कटाचेर बॅरीन आनीक कुईट तशेंच जर्मन लंडन पॅरीस गोयला इतलीं वर्सां घालपाक शिरवीस वर्शी तोर त्या गांवची सिटीजनशीप कोणाकूच मेवची ना सोडटात ते जुडबावा फुडाराक सामान दवर गलपूय आतां आदली पोरी उडोवंक ना आफ्रिकाक सेकंड जाल्ल्या लोकांक भायर काडलो तो लोक सांगो गोंया परत येवची ना दुसऱ्यांच्या देशांनी वचून सेटल जावची तर ते दीस केन्नाच आमचे जावचे ना दुसऱ्यांच्या देशान वचून सेटल जावची तर ते दीस केन्नाच आमचे जावचे ना ऑफिसान काम करून म्हयन्याक 30,000 पाग जोडटालो बरी शिरवी सोडून पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडनाक तो कामाक गेलोलो आयकोन हांव ताची चुचुऱ्याची खबर गोरे काळजांतल्यान दुखी जालोलो तो सांगता लंडन वचून जाली आजून